गोंयचे दुट्टी नागरिकत्व इशून तकली वयर काडली. कितली वर्सां जालीं राज्यांत दुट्टी नागरिकत्वाचो इशू चालू आसा. फॉरेनान सेटल जाल्ल्या गोंयच्या नागरिकांक दुट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण मागणी. फॉरेन पासपोर्ट घेतकच संबंदीत NRIन आपूण जावन भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आसता. तशें जायना. आतां सरकारान जिल्लोधिकाऱ्या वरवीं चाळण काडल्या. घर म्हणटाल्याची दुट्टींक चाळण. गोंयच्या दुट्टी नागरिकत्वाच्या इशूचेर खोलायेन चवकशी करची. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची गोंयच्या दोनूय जिल्ल्याधिकाऱ्यांक ऑर्द. चवकशी पुराय करून 2 वर्सां भितर रिपोर्ट दिवपाचो आदेश. चवकशी सुरू करचे आदीं जायरात दिवन सुचोवण्यो हरकती मागोवप. सिटिझनशीप कायद्यांतल्यो तरतुदी मतींत धरून केंद्राक शिफारशी. नोटिफिकेशन आतां काडलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एम्पावरींग कलेक्टर्स इज नॉट अ न्यू नोटिफिकेशन. मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टर नाल्यार युनियन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सांगलो लोकांनी अपील केलो ताका मातशें हें कर म्हूण आनी लोकां हेल्प कर इन दीस इश्यू. सो तेन्ना नोटिफिकेशन पासून काडलो अलाविंग कलेक्टर टू इंक्वायर एंड देन सेंट्रल गव्हर्मेंट टू डिसायड. हो नोटिफिकेशन न्यू न्ही. हो न्यू कित्याक फकत न्यू इश्यू केला पूण असलो नोटिफिकेशन आशिल्लो पयलो आनी ते एक पिरियड आशिल्लो 2 वर्सांचो तो एक्सपायर जालो. आतां न्यू नोटिफिकेशन काडलें. सो विथ दीस वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द कलेक्टर स्टार्टेड आनी म्हाका याद आसा की सावथ गोवाचें म्हाका दिसता एकूच एप्लिकेशन आयिल्लें आनी तें कितें जालें तें हांव जाणा पूण नॉर्थ गोवाचें कांय आयिल्लें. सो डिटर्मिनेशन करपा जाय केन्ना एन्क्वायरी करूं जाय. तुगे डॉक्युमेंट सगळें काडून मागीर एन्क्वायरी करूं जाय. नाव फायदो कितें जातलो वायट कितें जातलें तुका सांगता. तुमी ते नोटिफिकेशनाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान कांय सांगलो ना कितें कोतले ते ड्युअल सिटिझनशीप दिवपाक म्हणून प्रयत्न केल्लो म्हूण दाखयतात. म्हूण तूं कायदो चेंज करना जाल्यार ड्युअल सिटिझनशीप दिवपाक एक एन्क्वायरी कितें जातलें. त्यो एन्क्वायरी काडून मागीर तो लोकां त्रासां घातलो. कोण येतलो सांगपा मुको आहा म्हणून आहा जाल्यार. सो लोक भितले आनी एक पाटी तुगे एन्क्वायरी केली आनी तुगे डॉक्युमेंट सांपडले जाल्यार तो त्रासा पडलो. लोक फुडें येचना. कोण कंप्लेन गायल्यार ते एन्क्वायर करतले ते डॉक्युमेंट दिवपा पडटले. पूण ड्युअल सिटिझनशीप हे एन्क्वायरी तूं गेल जाल्यार ते एन्क्वायरी करपाक आनी तूं ड्युअल सिटिझनशीप मेळटलें म्हूण ते कसलें हें ना. कित्याक ड्युअल सिटिझनशीप पयलीं इंट्रोड्यूस करूंक जाय इन द एक्ट आनी मागीर रेकग्नायज करून मागीर करपाचें. दॅट्स इट. कशें आसा की ड्युअल सिटिझनशिपच्या संदर्भात खरें म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युशना भितर कांय प्रोविजन ना. पूण त्याच बरोबर सिटिझनशिपाच्या संदर्भातलो खरें म्हणजे जर एखाद्यान सिटिझनशीप जर घेतिल्ली आसत 2 तरेची सिटिझनशीप आसत वा आनी कितें एक्वायर जर जाल्ली आसत तर तेज्या संदर्भात तो जो आदेश आसा जो आमच्या होम मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा तो होम मिनिस्ट्रीच्या आदेशा प्रमाण त्याची चवकशी करपाचे पावर्स जे आसात हे दोन्ही कलेक्टरांक दिल्ले आसात नॉर्थ आनी सावथ गोवा कलेक्टरांक. आणि तांकां सांगलां की तेज्या संदर्भातली चवकशी तुमी करून हेज्या संबंधातलो रिपोर्ट जो आसा तो होम मिनिस्ट्रीक सबमीट करा म्हणून. आतां फाटली सादारणपणान 5 वर्सां जालीं हांव पळयता की प्रत्येक वर्सा अशा पद्दतीचो रिक्वेस्ट जो आसा तो होम मिनिस्ट्री कडल्यान दोन्ही कलेक्टरांक येता. पूण तातूंतल्यान अशें कितल्या जाणांचो रिपोर्ट हेज्या संबंधातलो ड्युअल सिटिझनशिपच्या संदर्भातलो रिपोर्ट कलेक्टरान धाडला होम मिनिस्ट्री हेचे डिटेल्स काय म्हजे कडेन ना. दुसरी गजाल म्हणजे आमच्या गोंया भितर जो एक कायदो आसा की ज्या कायद्या प्रमाण 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसाच्या पयलीं जे कोण जल्माक आयले त्याचे 3 पिढयो ज्यो आसात 3 जनरेशन्स जे आसात त्यांनी जर बर्थ आपले पोर्तुगालान रजिस्टर केले जाल्यार रजिस्टर केल्या उपरांत खरें म्हणजे तांकां थंयचो सिटिझनशीप मेळटा. हो कायदो आसा. आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युशना भितर ड्युअल सिटिझनशीप ना. आतां म्हणून तुजे कडेन जर इंडियन सिटिझनशीप आसा आनी तुजे कडेन जर दुसऱ्या देशाची जर सिटिझनशीप आसत जाल्यार तुजे कडेन एकूच खंयची तरी सिटिझनशीप उरपाक शकता. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की होम मिनिस्ट्रीन जो हें जें डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या डायरेक्शनाच्या आदाराचेर दोन्ही कलेक्टर जे आसात ते एडवर्टायजमेंट इशू करतले पब्लीक नोटीस इशू करतले त्यांचे कडल्यान एप्लिकेशन्स मागयतले तांकां हियरींग दितले आनी तो प्रोसेस कंप्लीट करून त्याच्या संबंधातलो रिपोर्ट जो आसा तो होम मिनिस्ट्रीक त्यांनी दिवप अपेक्षीत खरें म्हणजे आसा हेजे संबंदान. आनी म्हणून म्हाका दिसता की अशा संदर्भात जर काही केसीस आसात जाल्यार त्यो केसी हांकां दिसता की आमचे कडेन दोन्ही तरेचे पासपोर्ट्स आसात आमी दोन्ही तरेचे पासपोर्ट्स होल्ड करता आसत खंयच्याय देशाचे आसत जाल्यार त्यांनी त्याच्या संबंधान कलेक्टरा कडेन वचून आपले म्हणणे त्यांचे मुखार दवरचे आणि मागीर योग्य तो निर्णय जो आसा तो अल्टिमेटली होम मिनिस्ट्री कायद्या प्रमाण जो आसा तीच घेवपाक शकता. पूण आपलो रिपोर्ट जो आसा तो कलेक्टर होम मिनिस्ट्री कडेन युनियन होम मिनिस्ट्री कडेन दिवपाक शकता.
पण असो डेटा आसा काय कितें तुमचे कडेन की कितले ड्युएल सिटीजनशीप आसतले ते गोंयांत? आता ह्याचो एज एन NRI कमिशन म्हणून आमचे कडेन ह्याचो डेटा ना, पूण होम मिनिस्ट्री कडेन कदाचित आसपाक शकता. त्याच बरोबर ज्या व्यक्तींनी आपले असे जे सिटीजन्स असतात आमचे त्यांनी जर वचून आपले म्हणणे जर कलेक्टरा मुखार दवरले आनी कित्या खातीर आपल्या कडेन हें आसा हेज्या संबंधान जर तेंच्यानी स्पश्टपणान सांगपाक शकले जाल्यार त्याचो उपयोग जातलो, की जाका लागून आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजना भितर खरें म्हणजे ड्युएल सिटीजनशीप नाशिल्ल्या कारणान एकाच मनशा कडेन एक मनीस एकाच देशाचो नागरीक जावपाक शकता. आनी ताका लागून जर अशे जर पासपोर्ट्स आसत जाल्यार ते पासपोर्ट्स मागीर तेज्या संदर्भांतले योग्य निर्णय जो आसा तो होम मिनिस्ट्री करपाचे पावर जे आसा ते सिटीजनशीप कायद्या सकयल आसा. सो हेज्या पयलीं हो विशय आयिल्लो हेज्या पयलीं, सो तेन्ना कितें सबमीट केल्ले जावं डेटा असो कलेक्ट करून? हांव म्हणटा की म्हज्या म्हायती प्रमाण तरी म्हणजे फाटीं हांवें जे पेपरांतल्यान वाचली किंवा म्हायती जी घेतली तेज्या तशा पद्दतीचो कितें कोण एप्रोच जाले आनी कितें डिसिजन कलेक्टरान हेज्या संदर्भांतलो घेतले आसा जाल्यार खूब कमी खरें म्हणजे केसीस तेज्या संबंधान आसा. पूण आतां हे जे डायरेक्शन आयलें आसा त्या डायरेक्शनाच्या आदाराचेर डेफिनेटली अशा पद्दतीच्यो केसीस कदाचित आसपाक शकता. आनी आसपाक शकता आसत जाल्यार तो एकदां त्याचो एक कितें तरी ताचो एक टोटली एक विशय तो कंप्लीट करचो ह्या उद्देशान कदाचित आसत ते होम मिनिस्ट्रीन अशा पद्दतीचें डायरेक्शन दिवपाची शक्यता आसा. In India, we do not have dual citizenship. And the moment you take citizenship of another country, you lose Indian citizenship. That is our base law. Of late, throughout the country, there is a trend. Particularly the rich Indians are leaving the country. In Goa, we have seen lot of Goans find that Goa is not a land of opportunities. They are leaving Goa. Under the Citizenship Act, the central government decides whether an Indian citizen has lost his citizenship. This power can be delegated. It was earlier delegated to the Secretary in the Ministry of Home Affairs. It was his responsibility to decide whether an Indian citizen has given up citizenship. It appears now the central government has decided to give this power to the collectors. To my mind, the central government is unable to deal with the amount of Indians who are giving up Indian citizenship. Possibly they now feel that this issue should be dealt with and tackled at the collector's level. It could be a routine exercise whereby the central government has now given that power to the collectors to decide whether an Indian citizen has given up Indian citizenship. Because in India, as I have said earlier, you lose Indian citizenship the moment you take citizenship of another country. So possibly to keep their data updated over how many Indians are leaving India and Indian citizenship, possibly they have now given this power to the collectors. Personally, I would be very happy if the data that the collectors collect throughout the country is used by the central government and the central government takes a decision whereby dual citizenship is given to Indians. See, we live in a global world. Say, take the case of Goa. A lot of Goans leave Goa for job opportunities. Their heart and soul is here, though physically they are there. It would help them retain their Indian citizenship, and at the same time, because of employment, they take up citizenship of another country. If our country takes into consideration that factor, it would be good for the country as well as Indian citizens. Throughout the world, this concept of dual citizenship is developing. In fact, there are so many advanced countries
which grant you citizenship, even based upon investment. The amount of money you invest gives you citizenship. Now that is how they are collecting a revenue for the country. I am not saying that it should be a revenue generating exercise for our country, but all that I am trying to say is, if dual citizenship is granted to citizens of India, nothing would be lost. Lot of Punjabis are working in Canada. They are there in Canada. Lot of Goans are in England. Many are in France. Many rich Goans, rich Indians are taking up US citizenship. If these rich Indians who take up Indian citizenship, US citizenship, are also enabled to retain their Indian citizenship, it would be good for the country and it would be good for all of us. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.